दिव्यवाणी 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 मुगाच्या बाबयनीनो आमी सेमिनारींत सरवाताना पयल्या दिसा आमकां प्रायवंत फादर हाप्पून आमकां येवकार मागलो, आमकां येवकार दिलो आनी तो आमकां सगळ्यांक मेळ्ळो आनी ताणें आमचें विचारलें क्रिस्ती जिणी म्हळ्यार कितें शिकयता, क्रिस्ती जिणी कितें शिकयता गी म्हण ताणें विचारलें. उंचायेक सोडूंक शिकयता गी या सकला बागोवंक शिकयता, क्रिस्ती जिणी आमची कितें शिकयता म्हणलो. आमी तरावळ जापी दिल्यो पूण तो म्हणलो दोनीय आटापून आसा. क्रिस्तांव जिणयेंत आमचो भावार्थ आमचे कोणेंत दोनीय संगती अती उंचायेची आनी उदक सोडून सोडून वयर वयचें जिणयेंत आनी थोडे फावटी सकला बागोवंकचें दोनीय आटापता म्हणलो. तेन्ना आमी देवा थंय आमकां मान गौरव संतृप्ती सगळी तें मेळटा म्हणलो. आमची सेवा आमचो मोग कळटेपण आमकां क्रिस्ताच्या कश्टा वळवळ्यांत आनी ताच्या महिमेवंतांत ताच्या महिमेंत आमकां पात्र दिता. शेजाऱ्यांक आमच्या शेजाऱ्यान एकल्यान बाबा सरची म्हळें एका व्यक्तीन तांकां मोस केलो म्हणून तांणी घरचीं आयलीं आनी बाबा कडेन सांगून रडलीं ती. ताणें आमकां मोस केलो, आमकां घात केलो, आमकां बाणायलें, आमचो दुडू मस्तू आमी विबाडलो म्हूण ती येवन सांगून रडलीं. तांणी बाबा लागीं सांगलें तो मनीस उपरांत एका काजाराच्या माटवांत तो बाबाक मेळ्ळो. ताच्या लागीं बाबान म्हळें हें तुजें थावन हांवें अपेक्षूं ना, हें तुजें थावन हांवें अपेक्षिचो ना, तुजें थावन हांवें अपेक्षिचो ना, तूं अशें करशी म्हणून बिलकूल हांवें चिंतूं ना, बिलकूल हांवें तूं अशें करशी म्हूण चिंतूं ना. बाबाक दुखलें कितें म्हळ्यार ताणें त्या मनशान त्या शेजाऱ्यांक घात केलो म्हणून न्ही, तितल्या मात्र न्ही. बावगार बाब ताच्या सांगाता जेवला, ताच्या सांगाता हांसला, ताका फातयेला बाब आनी तें दूख बाबाक सोसूंक जावना. ताका बाब फातयेला बाब, त्या सांगाता जेवला, हांसला, क्लोज आसलो. तें बाबाक दुखलें. देखून बाब ताका म्हणलो तुजें हांवें अपेक्षा करूं ना, तूं अशें करशी म्हण बिलकूल चिंतूं ना म्हणलो. आयच्या वाचपांत जुदास सोम्याक विकृत करता, घात करता, ताका उमो दिता. जेजूक तशेंच बोगलें कोणना, बाबा बोगल्या बरी बोगलें कोणना ताणें उमो दिताना, घात करचो उमो दिताना. जेजू ताका इश्टा म्हणटा, ताणें घात करता म्हूण कळीत आसल्यार जेजू ताका इश्टा म्हणटा. जेजूक कळीत आसा तो ताका घात करता म्हणून, तरी ताका तो आपलो उंडो मोडून ताका दिता. ताका हर एक चान्स जेजू दिता जिणी बदलून फाटी येवंक, जिणी परिवर्तन करूंक, जिणी रुपांतर करूंक जेजू ताका हर एक चान्स दिता, हर एक अवकाश ताका दिता जिणी बदलूंक. हांगा जुदास मात्र घात करिना जेजूक, तो एकलो मात्र न्ही. पेद्रू ताका जेजूक 3 फावटी नगार करता. शीस पळोवन धांवतात. लोकांचो मोव एका सोराक सोडा म्हूण बाबाट मारता. जेजूक सोडिनाकात, सोराक सोडा म्हणटात. हर एकलो सोलवणी दाखयता, पूण जेजू आपल्या बापाच्या मोगाक, आमच्या मोगाक सदांच विश्वासी रावता. आपल्या विश्वासांत, आपल्या मोगान तो थीर रावता. जेजू अखेर पर्यंत मोग करता. आज आमी रामाचो आयतार, ह्या ताळयांचो आयतार
जेजूच्या कश्टां पाशावांचो आयतार आचार सिता मोगाच्यानो. आज थाळयांचो आयतार म्हळ्यार रामास आयतार म्हळ्यार जेजून जेरुजालेमाक प्रवेश केल्लें वैभवान, संतोसाच्या नादान, पुरुशावार आनी दुखीच्या पाशावान व्हड बोब होजाना म्हूण व्हडली बोब घालन आनी घातकी मोगान घात करच्या मोगाच्या किसान हें सगळें ह्या आयतारांत आटापता. हो आमचो भावार्थ गोंड करचो हप्तो, वो भगवंत हप्तो म्हणाका नांव. हो आमचो भावार्थ गोंड करूंक उलो दिवचो हप्तो. ह्या दिसाची वाचपां भोव अर्थाभरीत जावन आसात मोगाच्यानो. आयची वाचपांची लितुर्जी भोव अर्थाभरीत जोक्त रितीन तो अर्थ पाठयतात. पयलें वाचप इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांतलें. आमी कश्टांच्या सेवकाचो थाळो आयकता आयच्या पयल्या वचपान. कश्टांच्या सेवकाचो तो थाळो आयकता द सफरींग सर्वंट. तो सेवाक आप खुशेन कश्ट वळवळे सगळे सोंसता. देवाच्या खुशेक तो काळजाता. देवाच्या खुशेक तो विधेय रावता. तिरस्कार आनी दूख तो सोंसता. देवाच्या खुशेक तो फातयेता आनी ती पाळटा. हें आमच्या सोम्याचें पैन दाखयता. तो आमच्या पासो तो कितलो वळवळटा. तो जेजू शिकयता नीज बोळ विधेयपणांत आटापून आसा. देवाची खुशी करच्यांत बोळ आटापून आसा म्हूण जेजू दाखयता. देवाच्या आदारांत, देवाच्या सपोर्टांत बोळ आसा म्हूण दाखयता. देवाचो मोग पातक्यांनींत तो पातयेनी जेजूच्या देवाचो मोग आनी देवाच्या मोगाचेर देव पातयेन तो सेवाक मुखार येता, फुडें येता, देवाची खुशी करता. दुसरें वाचप जेजून आपणाक खाली केलो तें आटापून आसा. ताणें मोर्या पर्यंत जेजू खाल जालो हें आटापून आसा. आमच्या भावार्थाचो गिरोप म्हूण येत तो ह्या वाचपांनी आसा. आमच्या भावार्थाचो गिरोप मोगांत, सेवेंत आटापून आसा आनी सॅक्रिफिसांत हेरांक आमी करचो सॅक्रिफीस तांतूं आमच्या भावार्थाचो मुख्य बुन्याद आसा. वांजेलांत जेजूक केल्लो घात, ताचे कश्ट, ताचो पाशांव आनी मनशांची सोलवणी म्हणून मनशांक दिसलें तें जैत पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत दाखयता. आमी ताळयो उबारल्यो संकेत जेजूचो वैभवान जेरुजालेमाक प्रवेश. आनी दुसरें आमकां मुखल्या पैनांत तें तयार करचें आटापून आसा. जुदासाचो घात, निमाणें जेवण, मोळ्यांत वळवळे, जेजूची झडटी, पाशांव, जेजूचेर परमाण, जर्मादाचे मार, खांड्याचो मुकूट दवरचें, कुर्सांवचें, जेजूचें मरण आनी निकेपण हें सगळें आयच्या वांजेलाच्या लांब वाचपांत आटापून आसा. जेजून गाडाव हाडूंक धाडचें, गाडवार जेरुजालेमाक प्रवेश जावचें, लोकां जम्यान एकठांय जावचें, तांणी थाळयो काडूच्यो आनी आपली आंगोस्त्रां काडून मार्गार रस्त्यार घालचीं जेजूक स्वागत करूंक आनी व्हडल्या थारान होजाना म्हूण बोब घालची. देवाच्या नांवान येतेल्याक जय म्हणून बोबाट घालची. हें किर्तन 118 दाखयता. रायान जेरुजालेमाक येवचें, लोक जेजूक मुखलो राई
आणि आमचो मेसिया म्हूण जेजूक स्वागत करता. किर्तन 118 रायाक तो याजाकी राय, तो राय आनी याजाक तो सॅक्रिफीस भेटोवंक आल्तारीक चडटा. आतां जेजू आपलो राय आनी तो याजाक मेसिया जेजू आल्तारीक चडटा. न्ही देवळांत आसची आल्तार भगार खुर्साची आल्तार. खुर्साच्या आल्तारीर चडटा. आपली कूड, आपली रगत, आपलें देवपण थंय सॅक्रिफीस जावन भेटयता. आमी जेजू संगी प्रवेश करया. आमी जेजू संगी हर एक मेट काडया. जेजून ताचें आयच्या वाचपांत ताचें अर्पण पळया. तें पास्क आमी जेजू लागीं आमी पळय तें आमकां ही वाचपां आयचीं आमकां जेजू लागीं हाडटात. ताच्या बाचवेच्या सॅक्रिफिसांत आमकां भागीदार करतात. थोलीं भारी अर्थाबरीत वाचपां ताका आमी जेजूच्या पाशावांक आमी मस्त गामान दिया. ताका कश्टा पाशावांत मोदें ताचो मोग ताणें येरांक थंय दाखयलो मोग जेजूचो तो परजळटा, तो थीर रावता. वो परिशुद्ध मोग, वो निस्वार्थी मोग, वो सॅक्रिफिसाचो मोगा पासत ल्हानवीकपण, ह्युमिलिटी जेजू स्विकार करता. ल्हानवीकपण तो सोंसता. आमकां आमच्या अस्कतकायेंत मेळच्या खातीर जेजू हे कश्ट ल्हानविकाय सोंसता. तो आमकां आमच्या अस्कतकायेंतावन तो आमकां उठयता, उंच मारता. देवाचे परिशुद्ध मोगांत आमी ह्या भगवंत हप्त्यांत भागीदार जावंक आमकां जेजू उलो दिता. मोगाच्यानो ह्या भगवंत हप्त्याक आमी प्रवेश जाता. ह्या भगवंत हप्त्याक प्रवेश जाताना आमकां एक संदेश हो भगवंत हप्तो दिता. आमी फाटीं परतूंक उलो दिता. आमी फकत आज ताळयो उबारल्यार पावना. ताळयो उबारन त्यो बिजेवन बोबाट घाल्यार वजाना म्हूण बोबाट घाल्यार पावना. जेजूचो लागशिल्ल्यान फाटलाव करीत जे जेजूचो लागशिल्ल्यान आमी फाटलाव करूंक उलो दिता. दुसरें कितें म्हळ्यार जेजू गेत्सेमानी मळ्यांत मागता. ताच्या कश्टां पाशावां वेळी, ताच्या कठीण कश्टांच्या पाशावां वेळी जेजूक मागण्याची गरज दिसता. जेजू दिंबयेर पडटा आनी मागणें करता. बापा थंय आपलें काळीज उबारता. बापा थंय ताचें मोन तो उबारता आनी सर ताच्यो गरजो त्या घडये तेची परिस्थिती बापा लागीं तो हाडटा आनी बापा लागीं तो एक जाता. जेजू जर तर ताच्या कठीण कश्टां वेळी, कश्टां मरणाची सावळी ताचेर आयिल्ल्या वेळी दिंबयेर पडोवन मागण्याक आद्यता दिता जाल्यार आमकां हर एकल्यांक आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या नश्टा वेळार, आमच्या कश्टाच्या परिस्थितींत आमी मागण्याक कितली आद्यता दिनाका. ह्या भगवंत हप्त्यांत आमी निचोव करया. आमच्या हर एका दिसाच्या कश्टा अणवारांनी आमची दिश्ट खुर्सायिल्ल्या जेजूचेर लाया. ताचे कश्टा वेळार जेजून मागण्याक आद्यता दिली तशेंच आमी आमच्या जिणेंत मागण्याक प्रायोरिटी आद्यता दिवंक जेजू आमकां बोळ आनी कृपा दिवन दी. तुमकां सुमेस्तांक एक भगवंत हप्त्याचें सर बरेंपण मागता. आमेन. दिव्यवाणी